वालांकणी सायबिणीच्या आश्रयकालाक MX प्रोडक्शन तुमचे मुखार दवरता हो म्हजो पयलोच इंटरव्यू. हो इंटरव्यू तुमी बरे भशेन पळयतले म्हणून सगोट बाब भयणाक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तेच परी हांव देव बरें करूं म्हणटा. सर रिपोर्टर तेवतन डिकोस्टा आनी ताचे फूल टिमीक प्रिडंट मिडियाकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. चल रे गोंयकार कर रे कांतार कोंकणी आमची सदांच वयर वयर तूं काड रचून गितां बरोवन मोतां बरे देखावे परचे मुखार तूं हाड. प्रुडंट मिडिया माणकां मदयां जावन आसा कलाकारांक व्हडलें झाड. तुमच्या मुखार गुंतून विचार कला दाखोवन प्रुडंट TV तुमची वाड. नमस्कार इश्टानो, आयच्या माणका मते कार्यावळीक तुमकां समजता माय मोगाचो आनी उलबिवरींत येवकार. आयच्या ह्या कार्यावळीचो आमचो सोयरो जो पालकाची सेवा करता, एक खालतो कलाकार कसो गरज पडटा त्या मनशाक ताणें आदार केला आनी तातूंतल्यानूच आपलो वावर लोकां मुखार हाडला. एक विनोदी कलाकार कसो तो पालकाचेर आयलो, तेच बरोबर पार्का फाटल्यान जायतो ताणें वावर केलेलो. एक स्टेज मॅनेजर जावं बाकीच्यो जायत्यो जबाबदारी ताणें आपल्या भुजांचेर घेतल्यात. एक तियात्रान हिरोची भुमिका ताका करूंक योग मेवला. अशे तरेन तो मुखार वता. म्हणटच ह्या खिणाक ताचे बरोबर आमी थोडी भासाभास करून ताचो वावर हांव तुमच्या मुखार हाडपाचो करता. आयच्या ह्या कार्यावळीचो मानेस्त मारियो झेवियर, एक विनोदी कलाकार कसो वावुरतना ताणें जायती नामना मेळयल्या. मारियो बाब, आयच्या कार्यावळीक माय मोगाचो आनी उर्बेवरींत येवकार. तुकाय थँक्यू सर. म्हाका ह्या चॅनलाची आडमूळ माणका मती ह्या चॅनलाची आडमूळ तुकाय हांव माय मोगाचो येवकार दिता. मारियो, हालींच्या काळाची आमी पयलीं खबर करूया. हालींच्या काळांत तूं स्वताचे अशें तुज्यो कार्यावळी करून यूट्यूबाचेर अपलोड करपाचो तुजो वावर चालू आसा. तर हें तुका कशें येवजलें? हांवें पयलें कोंकणी शॉर्ट फिल्म काडलें, एंड्रूची हॅपी बर्थडे, आनी ही मुगली स्टोरी आसा एंड्रूची हॅपी बर्थडे. आनी हांवें मुगेले हातून बाबा गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर ह्या चॅनलाचे ओनर हांवें फोन मारलो आनी ते पिक्चर हांवें तेगे चॅनलाचेर पॉड केलें, अपलोड केलें. आनी मागीर ते पिक्चर काड म्हणटरी रोखडें मुगे भाव म्हणून लागलो. मुगे भावान म्हाका म्हळ्ळें तूं तियात्रा नाचोता, शॉर्ट फिल्मां नाचोता, कॉमेडी करता, आपणाक कित्याक जायना. तो म्हणूंक लागलो एक पिक्चर बरय, आपणाकूय रोल दी म्हूण. मागीर तेगे कॅरेक्टर तेगे मातशें केंस व्हडे, तेगे कॅरेक्टरचें हांवें पिक्चर बरयलें. पिक्चरान नांव बरो मनीस. मुगे पिक्चर आख्ख्या संवसार भर गाजवलें आनी संवसार लोकांनी म्हाका बरो येवकार वाखाणलो. तर सुरवात तुजी ह्या तियात्रांत येवपाक फाटली सुरवात कितें, कशें सुरवात जाली? सुरवात म्हळ्यार आमगे गांवांत एक प्रोग्राम आसलोलो ल्हानशी वन इकली आसलोली आनी तितून म्हाका तेमी एक कॉमेडी रोल दिलो. हांव मातशें गरोयतालो, अशें करून कॉमेडी आसलोली आनी ती एक इतली पावरफूल जाली. मुगे येदोसो रोल तो एक 10 मिनटाचो कॉमेडीचो लोकांक भरपूर आवडलो. आनी मागीर मुगे एक फ्रेंड आसलो डॅडी कारमू म्हणटा तो हाजे संवसारान ना, तेजे ओबर उडगास हांव उडगास करता. कित्याक तेणें म्हाका पयलोच दादा दी मायणा हांव फर्स्ट खेळ कार्नवाला मुखार सोलो आनी त्या दिसान हाचो एक रिजल्ट आसा. तो पयलो जो तियात्र, ज्या तियात्रान तूं दिश्टी पडलो, तुका उगडास आसा त्या तियात्राचें? तियात्राचें नांव म्हळ्यार म्हाका पयलो प्रिन्स जॅकबान हाडलो. प्रिन्स जॅकब म्हणजे पयलो डायरेक्टर. तेन्ना ना जाया जागे केन्ना उठलो हांव बारीक रोल करतालो, हंबटाबरी मातशें कॉमेडी करतालो बारीक. मारियो, आयज मेरेन तूं कितले सगळो तियात्र नाचलो आसतलो? हांव सांगूंक जायना सर, हांव सगल्या डायरेक्टरान नाचला. हय, भरपूर तियात्र नाचला मुगे लायफान. मुगे भरपूर तियात्र नाचला आनी बरो रोल केले, बरी कॉमेडी केले, 8व्या स्टोराचे कॅरेक्टर केले आनी आतां हांव हिरोवाचो रोल करता. म्हणजे ऑलरावंडर. हय, पूण चड म्हाका लायक म्हणटी कॉमेडी मुगे सा रोगताकूय आसा. म्हाका तूं तेन्ना स्टेजीर घाला तेन्ना उलयता. ना म्हणजे खंयच्या वर्साक तूं तियात्रान भितर सरलो? आयज कितलीं वर्सां जालीं? आज जाला आसतली 12 वर्सां बी जाला आसतली, 10-12 वर्सां. ह्या 12 वर्सां मध्ये तुका जे तियात्रान तूं न्हेसला त्या डायरेक्टरांचो उगडास आसता? हय डायरेक्टर उगडास आसा. आमगेलो फ्रांसीस तुवें तेगेले तियात्रान चलो
सगळे तियात 5 तेगेले न्यूयार आमकां क्वेश्चन मार्क रिपोर्टर सावदर्न गोवा हे तियात तेगेले मागीर कॉमेडियन सॅली तेका वाचोता मागीर पाचे बेसांव मागीर एके सुनेचो कायदो तेगे सगळे तियात्र हांव कॉमेडियन सॅली हे दोनी तियात्र हांव आसतालो सारकें तुजें घर खंय पडटा? म्हगे घर रुकोळ टिकरपाली दिकरपाली रावता पूण दिकरपाली आनीकूय जायते कलाकार आसात. वय आसाय जायते आसाय म्हगेलो काजनूय नाचता कॉमेडियन एशली तो म्हाका सदां सपोर्ट दिता म्हणजे मुखार कॉमेडी व्हरपाक कितें काड जाल्यार तो एवरी रेडी बऱ्या म्हणटा रोखडेच पूण मारियो आमकां जायते फावटी खंयच्याय एका कॅरेक्टर तूं घडोवन हाडटलो जावं तुज्या दोळ्या मुखार तूं कोण तरी मुखार दवरता आनी तुजी पावलां मागता. एक देखीचो नमुनो सो कोण तुका मेळ्ळो? फ्रांसिस तुवें हितून हांव रिपोर्टर तियात्रांत एक गुंडा रोल एंट्री मारतालो आनी तेन्ना कॅरेक्टरांक सारको बोललो आनी लोक म्हाका चोयनू भितालो सारको एक मर्डर करपाक एक हें आहलो एक रोल आहलो आनी हांव तेका ते एक पयशे मागतालो म्हणजे एक डायलॉग अशें तितलो पार्ट तो बरो पेचा दितालो सारको. म्हणजे हें तुका लिसांव खंयच्यान मेवलें? दिसा म्हणजे दुसऱ्या चोयन म्हाका उमेद येयली म्हणजे हांव कित्याक करपाना वो कित्याक जायना तुजो आवडीचो असो कलाकार कोण? म्हजो आवडीचो कलर कॉमेडियन सिरियस कॉमेडी म्हगे सॅली बेन सिरियस उल आसताली कित्या पासून? तो सांग तो कोता वर अशें सारकें स्टेजीचेर सारकें पेजान उडयता एक्टींग. म्हणजे तुका मस्ती करपाच्यो भुमिका चड आवडटात? मस्ती म्हणल्यार मस्ती न्हू म्हणजे एक्टिंगा टायमार म्हणजे हय म्हणजे खंय वर जाता तेन्ना बरें दिसता म्हाका म्हणजे आतां हो तेका मातलो तेश कोन्न. पूण हालीं हांवें तुका पळयलां जावं ऑल्विनाच्या एका प्लेयान की तूं एक हिरोची भुमिका करता. हय हिरोची एक मांगे पूत जाता आनी भयणीलो भाव जाता आनी इतलो पावरफूल रोल करता कित्याक म्हाका ते भाशेन तेणें ट्रेन अप केला आनी तो रोल सारको गुंतून हाडला म्हाका हांव तो कितको उलयतलो आनी कितको एक्टींग करतलो व्हेरी पावरफूल रोल केला. कितल्यो रिहर्सली केल्यो? हांव फकत तिनी केले सर तिनी केले पयले आमी 2 दिसा येयले उलयले आनी तिसरे दिसा बँडाचेर फक्त तिनी केले तिनी हेजे हय तिनी हेजे आनी मागीर रिलीजिंग शो हांवें ते कितें जालें तूं विनाका कॉमेडीन ऑलवीन हांव सदां तूं विनाका हांव तुका 110% हांव मुगेलें रिस्पॉन्स दितलो आनी हांवें दिलें. पूण ह्या प्लेयाच्यो आयज मेरेन कितले शो सुमार जाले? 10 जाले. पूण एक आमी पळयतात पॅन्डेमिकाचो काळ आहा कोरोना ह्या उद्देशीं थोडे भोव कुस्तार पडटा तरी आसतना हे शो जाले लोकांचो रिस्पॉन्स कसो मेळ्ळो? लोकांचो रिस्पॉन्स म्हळ्यार हांवें ऑलविना बोडो कितें आतां आमी शो केला रेडी तुवें बरी मेसेज धाडल्या देवाची पूण आमी लोकां बरी पावतले हांवें चिंतलो कितें लोक जातलो पूण लोक आमकां रावतालो आम लोकां रावतालो लोक आमकां रावतालो आनी लोकांन आमकां वयत थिंगा बरें वाखाणलें म्हाकाय वाखाणलो म्हगे रोल बरो जालो आनी हेरूय तेगे ग्रूप न्यू कमर्स आसा तेमी फंटास्टीक एक्टींग केलें आनी तेणी बरो रिस्पॉन्स मेळ्ळें आनी कॉमेडियन ऑलवीन हे लॉकडावनात तेणी पयलो आपणा म्युजिकल शो केलो उपरांत आमगे प्रोफेशनल तियात्रीस्ट तेवूय आपणाले म्युजिकल शो घेवन येयले. मारियो आमकां 2 सायडी दिश्टी पडटात. एक म्हणल्यार पॅन्डेमिकाच्या काळाच्या आदीं तूं जे कॉमर्शियल शो करतात तांच्या तियात्रांनी नाचलो आनीक आतां ऑलवीन आनीक सगळे नवे कलाकार हांचे सांगाता म्हणजे एक टीम वर्क वो खंय तुका चड बरो दिसता? म्हणजे आतां म्हाका बसून जायत जाण गांवांत तियात्र आसल्यार म्हाका नाच म्हणटाय पूण बरो दिसता दोनी कंपेर करून हांव पूण थिंगा प्रोफेशनल लायनीकूय म्हाका बरें दिसता आनी ह्या ग्रुपा न्यू भुरगे कमर्स येतात तेंची बरी चड मजा येता सारकी आनी फोकाण जाताय म्हळ्यार अशें करून ते आपणाले म्हणजे कोणालो वर आतां म्हगे ऑलविनालो शो चलता हांव रावना तो कोतलो म्हगेलो वावर म्हूण हांव हातबोट घालता सगळ्यांक रेडी करता. हांवें सुरवातीकूच म्हणलां की हांवूय जाणा तुका हांवें जायते कडेन पळयलां एक स्टेज सेटअप जावं बाकीच्यो थोड्यो जबाबदारी तूं सांबाळटा. तुवें अशें कोणाच्या तियात्रांक तुवें आदार सो केलो? आदार म्हळ्यार हांव मेन म्हणटा आमगे कॉमेडियन सॅली पसून ताका हांव आदार करता प्रिन्स जॅकपाकूय हें करता आनी हेराले तियात्र जुनियर हेकना तेंगे बी केन्ना आसले हांव तेंका ना म्हणा रोखडो वयता. पूण ह्या तियात्रांतल्यान तुज्या जिवितांत तुका खुशालकाय मेळटा अशें तुका? हय 100% सर हे तियात्रा जिवितांत म्हगे खुशालकाय मेळटा कित्याक एनी टायम हांव केन्ना म्हगे पर्सनल प्रॉब्लेम कितें जालें हांव टेंशनाचें रोखडो हांव म्हगे युट्यूबाचेर कोणाले विडियोज वयता ना जावं कोणाले तियात्रा बसयता म्हाका शांतीकाय मेळटा आनी म्हगेलें टेंशन 5-15 मिनटां पयस वयता. ATM हय ऑल टायम मस्ती मस्ती. तर हितून ह्या तुज्या यूट्यूब चॅनलाचेर तुवें आज मेरेन कितले प्रोग्राम अपलोड केले?
म्हळ्यार एक शॉर्ट फिल्म गायला आनी सो कॉमेडी गायला कॉमेडी गायला आतां तुका एक कॉमेडी कोण सांगात दिता? कोण सांगत म्हळ्यार हांव पयलो प्लॉट चिंतिता आनी म्हगे डिफिकल्ट लागले ते हांव बरयता ना जाल्यार मनाक वता तेन्ना ऑन द स्पॉट येवन कोतोले मुगेलो आतां काजन मुगेलो कॉमेडी नासली तोय बरो नावस्तीक म्हणजे तेणी बरी कॉमेडी केल्या रिपोर्टर तियात्रां आख्खी कॉमेडी बरी केल्या आनी आमकां मुखार आनी पयस आतां हे चॅनला हांव सांगूंक सोदता आमकां ट्रेन अप केलें कॉमेडियन अनितान म्हाका एवरी टायम आपणालो सपोर्ट दिला केश कोन्न मुको रोल जायनासले पसून तेणें कोण घेयलें थँक्यू म्हणून सोदता तेका कित्याक तेणें आमकां बरो ट्रेन अप केलें. बंद करात तुमचे देवस्पण. हांव तुमकां खात्रेन सांगता ह्या संवसारांत देव आनी सायबीण माय नाच. तुझा बेस किती रे बाबा? म्हजो बेस जाला बांगलादेश. मारियो सॉरी इरमा हे किती उलयताय तू? कोंकणी उलयता कोंकणी. आनी तुका कितें दिसलें हांव इतलो वेळ कन्नड उलयता म्हणून? तू किती सरोप येवन आयला? हे पुरे तू केन्ना सरोप येनासलो बाबा किती झाला बाबा? होय सरप येला. तुझे लागीं पयशे मागो न्हय म्हजे फ्रेंडा सांगता गांव सरप येला. इरमा माइक रेस्पेक्ट दिवक शिक. हो मायक रेस्पेक्ट दिवक शीक म्हणून तुवें म्हाका सांगूंक जाय. हांगा तूं इल्लेशें आसा आनी हांव तुज्या व्हडलो जावन तूं म्हाका सांगता राव. आज तुका दाखयता कोणाक रेस्पेक्ट दिवपाचो वो कोणाक रेस्पेक्ट दिवचो न्हय तो. राव तुका दाखयता. मारियो तुवें सुरवातीकूच उगडास काडला की तुजो भाव तुज्या सांगाताक आसलो आनी तोवूय तुका आदार दिता. वय फ्रांसिस्को झेवियर तेगे नांव आनी तो केन्ना अशें करून लोचतालो तियात्रां येवपा कितें एक्टींग करपाक ना म्हणटालो रोखडोच पूण तेणी म्हगेले यूट्यूब चॅनलाचेर कॉमेडियन मारियो ATM ऑल टायम मस्ती हितून हांवें बरो मनीस हें पिक्चर अपलोड केलें म्हणटरी तेका हांवें पयलो रोल दिलो तेणें असलो रोल केला सा पावरफूल रोल केला फर्स्ट टायम आनी मुगे न्यू कमर्स एक्टर पसून येयलोले मुगे सांगाता फ्रेंड पसून आसलोले तें पसून अजाप जालें मारियो तेका तियात्रां कितें हाडना तें कितें स्टॉप केला हांवें सांगलें चोय कोणाक वाडपा जायना विश आसा कोणाली म्हणजे तेका हाल्या तो तियात्र जाल्यार हांवें केन्ना तियात्र काडल्यार हांव तेका जरूर घालतलो. आतां आमी पळयतात की युट्यूबाचेर जायत्यो घोडामोडी जातात जायते आमी आमचे नवे भुरगे हाडूंक सोदतात. फाल्यां तियात्र सुरू जाल्या उपरांत ह्या नव्या भुरग्यांक खंय तरी चान्स पडटलो अशें तुका दिसता? वय पडटलो 100% पडटलो कित्याक आतां न्यू भुरगे येताय तेमी चिंतूंक जाय कोणू तांकां वयर काडटा कोणू आपणा चॅनलाचेर हाडटा तेमी बरे भाशेन एक्टींग करपाचें आनी बरे भाशेन नांव जोडून आपल्या घरा वचपाचें ही म्हगे विनोती कित्याक तूं मुखार कोणू घातलो आनी तेमी डायरेक्टर सांगत तें आयकपाचें. मागीर आमकां आमी पळयतात की जेन्ना कॉमर्शियल तियात्रान तूंय नाचतालो हांवूय नाचतालो म्हणटच थोडो भोव आमकां दुडवांचो आदार जातालो पूण आतां ह्या पॅन्डेमिकाच्या काळांत सगळेंच बंद पडलां पयशांचो दुखळ आयला तरी आसतना हे यूट्यूब चॅनल मुखार व्हरप हें कितले पासून तुज्या बोल्साक मार दिता? आसा म्हणजे आतां रुमियो क्लासो पसून मुगेलो बरो स्टँड म्हाका जायते हेल्प केला हें पिक्चर मुखार व्हरपाक आनी म्हणजे चड डिस्पे जायना जाल्यार 1-4-5 हजार जाता कोणूय आमकां स्पॉन्सर कोताय जाल्यार आमकां बऱ्या पडटा नाजाल्यार आमगे बोळसांतले 1-2,000-3,000 मोडपा पडटा 100%. म्हणून आमगे फ्रेंड सर्कल आसा ते आमकां एडिटींग बी मातशें फ्रेंड सर्कलान आमी थोडे आहाय ते आमगेले फ्रेंड्स सर्कलून नाचताय म्हणजे हांव तेंक नाचोता ते हांव नाचताय तेश कोन्न आमगे जाता पूण ओन्ली वन कॉमेडी पसून काडटा जाल्यार तुका 1,000 आसपा जाय कित्याक एक्टर येताय तांकां कितें पेट्रोला दिवपा ना जाल्यार तांकां रिप्लेसमेंट कितें करपाक ओन्ली 1,000 जाय पडटा. हय जाय पडटा सर. आतां जें बरोवप आसा तें कोणें तरी केन्ना सांगलां की तुजें बरोवप मारियो तुजें बरोवप आनीक मातशें उसल्या दर्ज्याचें जावं येता जावं आनीक जाय आसलें अशें? हय म्हगे काजन पसून सिडनी वालीस तो सीमॅन बोटीर आसता तो पसून आतां म्हाका जायते हेल्पा पडला कित्याक हांवें यूट्यूब चॅनल ओपन केलें त्या दिसान कित्याक तो म्हाका सांगता कितें आपणा हें तुगे लायक जालें मातशें तें चेंज करया आनी सर हांव कितें बरयता न्हू तितून हांव हॅप्पी आसता पूण दुसऱ्याले हांव आयकना म्हणून ना पूण म्हगे कितें सारकें तेम तर करेक्शन केलें ना तें तेंगेच सारकें न्हू हांव तें मागीर घाता. हय सगळ्यालो वावर घेवन हांव कोता हांव मिगलो वावर म्हण अशें करना पूण सगळ्याले
जोड्याकलेली आयडियार घेवन हांव तें मुखार घाता पूण सगळो प्लॉट हांव हें कोता कॉन्सेप्टाको हांव रेडी कोता. आतां एक प्रोजेक्ट मुखार वतलो जाल्यार कितलो दीस कितले तेंप सुमार लागता? दीस म्हळ्यार मुगेलें कितें जाता हांव शुटिंगा टायमार सारको स्ट्रिक्ट शूटिंग मुगे आतां 8 म्हणटून हांव अर्ली मॉर्निंग 6 उठोता मुगे शूटिंग आनी मुगे काजू नाले पसून शुटिंगा हेवी प्रोडक्शन एल ट्रेवालीस तेगे शूटिंग पसून जाल्यार हांव 6 उठोता तो मातशें लेट उठोता पूण हांव बेगीन उठोता कित्याक म्हाका दुसऱ्याला हुस्को आसता आनी मुगे शूटिंग कितें फास्ट म्हणजे आज एक दीस काडे फाल्यां दीस काडे पर मुगे रेडी जाता व्हिडिओ रोखडे मुगे फ्रेंड मिल्टन गांवकार मुगे तेगे चॅनल गोंयकाराक हांसो बी गोंयकार तो मुगे रोखडे एडिटींग करून रोखडे दिता आनी मागीर आनी गोवन फ्रेंड्स फॉर एवर हातून बाब आनी लास्ट एंड डायस हे मुगे सगळे ग्रुप आहलोले तेम सगळे रेडी केले म्हणटा रोखडो अपलोड करता म्हाका अपलोड करपाक हें कांय ना आनी लोक मुगेलो इतलो मोगान चोयता इतलो सारको क्लोज वचून सारको युट्यूबार मुगे सगळे व्हिडिओ चोयता कित्याक म्हाका व्ह्यूवर्सूय चड मेळटाय लायकूय पडटा आनी बरे कमेंट्स पडटा. शिट इतले लाखाचे बिझनेस हांव लसून पडलो सारकें टेन्शन जाला म्हाका. बाबा कितें जाला सगळो चितेच कसो दिसता कितें जाला बाबा? माय तूं मातशें ओगी राव. बाबा कितें जाला तरी सांग न्हू. हांवें सांगलां न्हू ओगी राव म्हणून कित्याक म्हजो जीव खाता तुमी? बाबा कितें जाला तरी सांग. ओगी राव. कितें जालें? बाय हांव नको मारे सगळो चितेच कसो दिसता. इरमा कितें जालें? स्टेफी तूं मातशें ओगी राव. सांग न्ही इरमा कितें जालें? हांवें सांगलां न्हू ओगी राव म्हणून कितें जाला तरी सांग न्हू. तुमी म्हजो जीव कित्याक खातात? कितें पळयतात? म्हज्या तोंडाक कितें पळयतात? वचतात भितर एक सुरो सोडात म्हाका. इतले लाखाचे बिझनेस लॉसान पडले. सारकें टेन्शन जालां म्हाका. कितें करतलो? हे घरांत रावचो ना. हे घरांत रावलो जाल्यार माय आनी भयण म्हाका पिशी कोत्तेली. खंयसरी पयस येतलो वय तशेंच करतलो. खंयसरी पयस येतलो. इतले लाखाचे बिझनेस खंयसरी पयस हांगा रावचो ना. मारियो तूं कांतारा म्हणटा वय कांतारा म्हणटा कितें म्हण हांव कार्निवालाकू म्हणटा कित्याक तियात्रां केन्ना चुकोन कोण पावना जाल्यार पूण हांवें प्रोफेशनल लायनी हांवें कांतार केन्ना म्हणला पूण गांवची तियात्र बी जाल्यार हांव तिनू म्हणटा कांतार. खंयचेय कांतार तुका उगडास आसतलो? वय एक आहा मुगो कांतार म्हणजे तें लॉंग मातशें व्हड्या धाकलें एक वच करस. ओके. चेडो आनी चेडू पोयाक मोगान पडटा आपल्या मोगया सांगाताक वटल्यान पोजी कालोयता दुसऱ्याचो मोग करून आदल्या मोगयाक विसोता घास सोसूंक जायना म्हणून चेडू आपलो जीव दिता देखून चेडू तुमकां सांगता चेडे उलयतले दिवन उतर काम जालें म्हणटच म्हणटले तुका पिंजलेलें एक बोतर भांगाराची तिजोरी चोरूंक येतले चोर तिजोरीक चावी करून दवर चोर आयल्यार मार फातर तिजोरीक चावी करून दवर चोर आयल्यार मार फातर. हे कांतार कोणें कंपोज केलें? हें कांतार जोकिले कुर्तोरी कंपोज केल्लें आनी म्हाका पयलें तेणें हेळां दिलोलें आनी बरें कांतार तें बरें रिपीट येतालें आनी लोक बरो लायक करताले. तुवें केन्ना तरी बरोवपाचो? हय हांवें 2 कांत बरयले. पयलीं म्हणटा हांव आनी कॉमेडीन आसली म्हगेलो कजन आमी इसला वयता एक कॉमेडी आसा तितून हांवें बरयला एक आनी एक रुजार मेंडिसा तेणें जिवीत एक सर्कस एक तियात्र काडलो तितून हांवें बरयला एक कॉमेडी. कांत उगडास आसतलो? वय उडगास 100%. कांताची चालू. ओके. आतां हांव मायरन ट्रावास वयता हेळा हांवें तो कांत बरयलो तो म्हण दाखयता. दोगूय बाबा आमी चड मोगाचे कुकुडूकू दोगूय इसला वयताय बारबो आमी कुकुडूकू हांव साती आनी हांव वाटेकू कुकुडूकू दोगूच एकूच इसला शिकताय आमी कुकुरूकू दोगूय बाबा आमी चड मोगाचे कुकुडूकू दोगूय इसला वयताय बारबो आमी कुकुडूकू हांव साती आनी हांव वाटेकू कुकुडूकू दोगूच एकूच इसला शिकताय आमी कुकुरूकू दोगूच एकूच इसला शिकताय आमी कुकुरूकू. हो पयलो कांत. आनी रुजार मेंडिसा जिवीत एक सारकें तितून बॉबकेकार आसता आनी तीच कॉमेडी हांवें ती अपलोड केल्या मातशा ट्विस्ट करून यूट्यूबाची आसा आनी तो कांत हांवें कंपोज केलो तो सांगता तुका. बॉबकेकार म्हटल्यार म्हाका वळखता सगलो गांव
वळखता सगलो गांव लोकांक बोबके येवं फोडटा लोकांक फोटोंची येता दुसऱ्याचें पाड घालता दुसऱ्याचें पाड घालता एकलीच धूव आसा म्हाका काजार करून सोदता ताका पेपराचेर एड घातला सोयरीक येयल्यार पूण मागता सोयरीक येयल्यार पुरो म्हूण मागता. खरेंच खरेंच ही उमेद हे तियात्र मुखार व्हरोंक तितलीच गरजेची. तर मारियो कार्नावालाच्या खेळांनी आनी तियात्रांनी खंयसर मजा बरी मेळटा. खेळाच चड मेळटा खेळ कार्नावाला सारकी उमेद येता कित्या पासून कित्या पासून आनी म्हणजे 3 दीस सारके पावरफूल येता म्हणजे आख्खे म्हणजे गांव भोंवताय न्हू आनी लोक सामको रावता चोवपाक सारको तियात्र म्हणटा ओके म्हणजे तियात्र मेन हांव तियात्रा हें फॉल्ट कोना तियात्र मेन कित्याक तियात्राकूय लोक चड जाता आनी लोक एक तियात्र बरो म्हणल्यार रोकडो तिकेट काडा आदले दिसाक तिकेट कार्ड बूक करून वयता वय पूण म्हाका खेळांत चड मातशें मजा येता आनी तियात्राकूय दोनी मजा येता म्हाका चड हय दोनी. पूण आमी तियात्राक वेता तेन्ना जबरसो लोक आमकां दिश्टी पडना पूण कार्नावालाच्या खेळांत तो ताका वेळ आसना खंयच्याय वेळार हें चलता सगळे सायडी आसा आनी लागीं लागीं लोक आसता. हय चोडे फावटी लोकां कडल्यान क्रिटिक्स जावं थोडे कॉमेंट्स हय येता. हय येता कित्याक तूं एक पाट डायलॉग तर चुकपा वयता तेन्ना लोकां चल म्हणटा तूं रोकडो तें डायलॉग डिलिव्हरी करता कित्याक तूं भिता लोक आनी आपणा लॉस जाता अशें म्हण तेवूय शिको मेळटा लोकां कडेन आनी लोक म्हणटा तो तुका मेन म्हणटा तुगेली लँग्वेज चोयता एक्टींग चोयता कितको तूं पोज करता तें चोयता आनी मेन तुगेले कॉस्ट्यूम चोयता लोक कित्याक तूं कॉस्ट्युमाचेर पसून तुका बरो मार्क्स मेळटाय. आतां ह्या तियात्रांतल्यान आयज बंद आसा फाल्यां चालू जातलो पूण ह्या तियात्रांत तुका खंय मेरेन वेचें अशें दिसता. खंयच मेळ्ळें म्हणजे म्हाका तियात्राचें हांवें जायत केलां म्हगे हिसपान म्हणटा हांवें तियात्रान भितर सरलो तेन्ना हांव तेन्ना मातशें तुका कांय आसना आनी तियात्राचें हांवें जायत केलां तियात्राचें जायत केलें म्हणजे कितें आमी कितें जोडटाय तो आमगे फॅमिली बॅकग्रावंड म्हणजे आमगे फॅमिली सांबाळपाक म्हगे घरा म्हणटा म्हगे मामी आसा मातशें ना म्हणजे ही फॅमिली सांबाळपा जाय म्हणून आमी रात फोन तियात्र करताय आनी आमगे एक्टींग करून आमगे फॅमिली पोसताय कित्याक तियात्राचेरूय हांव आसलोलो आनी आतां तियात्र मातशें बंद आसाय तेका लागून हांवें यूट्यूब चॅनल ओपन केलो आनी आमगे फ्रेंड सर्कल मॅक्स्टन कारवालो म्हणजे सगळे म्हणजे फूल टीम म्हाका सपोर्ट केलो हांव थँक्यू म्हणटा आनी लॉकडावनान आमी लोकां इतूलो एंटरटेनमेंट दिलो यूट्यूबाचेर आनी लोक सोदां म्हणटा आतां पसून म्हणटालो म्हाका मारियो नेक्स्ट व्हिडिओ केन्ना येता काय विचारिताय मुखार नेक्स्ट व्हिडिओ म्हणजे मुगे कांतार येता मुगे जिविताचेर ना जाल्यार कॉमेडी एक कांतार येतोलें आनी हांवें कितें सांगलें कॉमेडीन ऑलिनागे शो आसा आनी बाय बेन दे वेरा दे नागो एक खेळ कांदोलो हांव आसा आनी तेका लागून मातशें बिजी उरलो सर आनी थोडेच वेळान रोखडोच हांव मुगे यूट्यूब चॅनल पोतून ओपन करतलो आनी तूं भिनाक सर हांव यूट्यूबाचेर चॅनल मुखार व्हरोत रावतलो. खरेंच मारियो खूब बरें दिसता कारण तूं फकत ह्या तियात्राचेर डिपेंड आसलो तुज्या पोदराक जावं तुज्या सांगाताक कसलो जॉब नासलो तरी तुज्या मुखामळाचेर तुज्या काळजान जी खुशालकाय पडोवन तुजे भाशेन दुसरेय मनीस खुशाल जावचे कारण जायते फावटी अरे म्हाका जॉब ना हांव तियात्र बंद पडल्यात म्हजें कितें जातलें हें केन्नाच तुवें चिंतूंक ना आसतलें. हय हय कांय चिंतलें ना जायते म्हणटाले मारियो तुमी जायते तियात्र कोताय जायते पयशे जोडटाय म्हण तें आसना तें म्हणजे एक शो आमकां मुखे रेट एकलेले चड मेळटा एकलेले कमी मेळटा पूण हांव तें कंपेर करना फकत हांव कंपेर करता कितें म्हगेले कितले शो जातले आनी हांव कितलो लोकां दिश्टी पडटलो आनी आमगे डायरेक्टर आमकां कितलो बरो करतलो म्हणजे सगळे डायरेक्ट कॉमेडियन सॅली पसून म्हाका स्वताच कॉमेडियन सॅली म्हाका स्वता सांबाळा सगळे वाटेर म्हणजे कितें प्रॉब्लेम जाल्यार रोखडो म्हाका तो भिनाक म्हणटा आपूण आसा तूं एकू फोन मार म्हणटा आनी कॉमेडियन सॅली हांव ह्या चॅनलाचेर सलाम करता नमस्कार करता कित्याक तेणी म्हाका खंयच्या टायमार खंयच्या एवरी टायम म्हाका तेणें हेल्प केला हें म्हणजे खात्रेन सांगूंक जाता सारकें कित्याक आनी तो म्हाका म्हणटा भिनाका आनी म्हाका बरो रस्तो आहा तो दाखयता कॉमेडियन सॅली म्हणजे कितें वायट करता तेन्ना सांगता बाबा हें बरें न्हू तें बरें अशें करून. मारियो आमी जेन्ना तियात्राक भायर सरतात आमच्या मुखार थोड्यो भोव अडचणी असतात आमच्याच मुखार न्हय सगल्यांच्या मुखार आनीक ह्यो सगळ्यो अडचणी तर पयस जातल्यो जाल्यार आमकां आमच्या कुटुंबाचो फावो तो सांगात जाय. तर तुजी ही कला वयर व्हरोंक तुज्या कुटुंबान तुका कितलो सांगात दिला. मुगे मामी सदां बेजार जाताली हांव तियात्रां नाचत म्हूण म्हणजे राती लेट येता सोड मोडाली तियात्र पूण एक दीस म्हाका तेणें मातशें प्रॉब्लेम केलें थोडे दीस म्हाका तीन धाडूं ना तियात्राक
आनी तूं वचनाक म्हणूंक लागली हांवें कितें सांगिल्लें मामीक मुगेली हांव शिकोवता बी आनी सगळी मस्ती बी कोता सगळ्यांक हें कोता पूण म्हाका तियात्र वचपाक म्हाका हाडूय नाका कित्याक मुगेलें देवान दिलां म्हाका देण आसा आनी स्वता हांव मुगे कॉमेडी मातशें रेडी कोता मातशें कातरांय रेडी कोता आनी एक शॉर्ट फिल्माय कोणाचो आदार घेवन हांव तें बरयता आनी मुगे आयडिया जाल्यार हांव रोखडें बरयता शॉर्ट फिल्म म्हाका एनी टायम लागना मुगे मामी हांव थँक्यू म्हणटा मुगे भावाकूय थँक्यू म्हणटा मुगे फॅमिली फूल फॅमिली थँक्यू म्हणटा कित्याक आनी मुगेलो मेन म्हणटो तितूवालो चेडो कजन मुगेलो एंड्रू झेवियर हेगे कांसावली तो एवरी टायम एनी सपोर्ट भिनाक म्हणटा मुखार वच कितें गरज आसा आपूण कोत म्हणटा आनी स्वता म्हाका ताणें सपोर्ट केला एंड्रू झेवियर आनी ताका हांव देव बरो करूं म्हणटा म्हणून प्रॉब्लेम कांय ना सर मामीन म्हाका मागीर हांव एक पावट फेमस जालचोय तेन्ना म्हाका तें धाडीत रावली हय आनी मागीर मामी कितें सांगलें चोय आमी तियात्राचेर हांव जियेतां मागीर तियात्राचेर जियेतलो एश पूण आतां तुजो तियात्र भायर सरल्या उपरांत मामी तो पळोवंक येता वय वय आनी स्पेशल हांव वता बोगले आहले वता पयस आहले कितें जाता मारगांव बी आहले ते हाड जाल्यार मागीर पावोवपा पडटना मागीर आमी रोखडो आनी शो आसोता पूण मारगांव तर एकूच शो आहा जाल्यार हांव ती हाडटा येता ती चोवपाक ना म्हणा येता हांव आनी स्पेशल टिकेट काडटा आनी हाडटी हांव तिका कितलो आवडटा तियात्र तियात्र आवडटा म्हणजे ती कम्पेर करना म्हणजे मिगलें एक्टींग बरें जालें तेश म्हणा पूण आख्खो तियात्र आवडटा हय पूण ते एक मामी डॅडी कितें जाता एक मामी डॅडी कितें जाता आपणाक चेड येयलो आनी एक्टींग कोता आनी उमेद येता म्हणजे एक तेंपार आपूण ताका धाडांतली आतां तो हितू बरो करपा पावलो कित्याक लागून तेगे टॅलंट देवान दिलो म्हूण तो मुखार पावलो केन्ना तरी कोणाच्या तोंडांतल्यान तुवें आयकलां की मामीन सांगलां की मारियो एक्टींग बरी करता मोठी ते कोणी चल जाल्यार म्हणटा ना ते सगळे कडेन सांगोच ना कोणी चल मारियो शोवा गेले चोवपाक म्हणजे हय आपूण गेलो बरो आसा एश मोठी तेच को सांगता आनी आमगेलो क्लायक प्लस आमगे दोल रावता तो मुगे बेस्ट फ्रेंड सारको आनी पयलीं म्हणटा आमी झगडोता खरें पूण आतां आमी सारके बेस्ट फ्रेंड जाले सारके एकमेका पावताय तो म्हजी काळजी घेता हांव तेजी काळजी घेता पयलीं पसून ताणें शो केलो आनी तेणें दोल शो केलो म्हणून आमकां भरपूर नांव येयलें क्लायक प्लसो आनी स्वता म्हाका आसा आनी हांव मागोता एसो न्यू कमर्स मुखार चल्ल्या पुरान तेगे भयणा बाय स्टेफी तेवूय सदांच हांव ताका सांगता बाय एश कर बाय दिस कर एक्टींग दिस कर म्हणून ती आयकता आनी ते मुखार क्लायफ आनी स्टेफी मुखार पावल्या पुरो ना आनी हांवें पळयलां की जेन्ना ह्या नव्या भुरग्यां मदें जेन्ना तूं पडलो एक तुका एक सिनियराचो कसो रेस्पेद ती दितात आनी तूं सांगता ती आयकतात वय 100% आयकताय म्हणजे हांवें कितें सांगिल्लें न्हू बरें सांगिल्लें वायटा सांगिल्लें म्हणून तें आयकून घेताय आनी म्हाका एक सिनियर म्हणून तेमी ऑपॉर्च्युनिटी दिलो हय तेश कोन्न तें हें कोन्नाय म्हणजे हांव सिनियर हांव व्हडलो तेश म्हाका ना हांव ल्हानविकायचो ल्हानपणीचो वाडोला आनी ल्हानविकाय वाडोला हांव म्हणजे म्हाका येना तो रोल करता म्हाका रोल दिना हो रोल तेश कोन्ना म्हणजे फूल टीम मिगली टीम मिगलो एक वोट म्हणून हांव मानून घेता हांव प्रोफेशनल हांव हें म्हूण रावना हांव सारको सादो खरेंच मारियो तुज्या जी काळजांत जी उमेद आसा जावं हो तियात्राचो मोग आसा खूब खूब बरें दिसता कारण कितें तरी कोणशाक लिपोवन तूं उलयना काळजांतल्यान सगळें उलयता म्हज्या उतराक पाळो दिलो आनी तूं हांगासर आयलो ही कार्यावळ आमी लोकां मुखार हाडली खेरीतपणी प्रुडंट मिडियाच्या नांवान काळजाचे खोलायेकान तुका चड आनी चड देव बरें करूं तुकाय थँक्यू सर कित्याक तुवें म्हाका हे चॅनलाचेर हाडलो जायत पाट हांव येवपा सोदतालो म्हाका कोण हाडटलो एक ल्हानशी इंटरव्यू घेता म्हणून तुकाय थँक्यू आनी प्रुडंट मिडिया माणका मोतया हे चॅनलाक हांव देव बरो करूं म्हणटा आनी इतल्यानूच मारियो झेवियरा सांगाताक आयची ही माणका मोतया कार्यावळ हांव हांगाच सोंपयतां पळयत रावात प्रुडंट मिडिया आनी हेच भाशेन उमेदीन भरात आनी तुमची कला मुखार आदिवस